हे जे काम आतां तेंच्यांनी हाती घेतला ते बरे भशेन बेगीन जावचे आनी आमचो जो हो व्हड्याचो प्रवास आसा तो बंद जावचो हे म्हणून पावसा पयलीं एक 5-6 म्हयन्या भितर तेणें जाता तितले बेगीन प्रयत्न करून सरकारा कडेन मागता तेणी जाता ते सहकार्य करचे आनी बरे भशेन हें काम करून घेवचें हीच एक मागणी सरकारा कडेन जावं सगळ्या आमच्या आमदारा कडेन तशेंच हे आमचे पत्रकार आमचे रिपोर्टिंगा जे येता तेणी वर्सान वर्स म्हाका दिसता कितलीं वर्सांच जालीं हे हेजे खातीर ते खटपट करता आनी म्हाका दिसता तेंचे ह्या प्रयत्नाक एक यश येयल्लें आसा फातरार बघली कोण हाडटली तिका कोण हा हाडूनय वरना तिका सेंटरां वचें मातसो बेगीन करा आमच्यान काम देणें चालू केलां कितें ना जाल्यार तुमी कशें वयता आमी वयनी वयता आमी वयताले वयनी माडया वयल्यान पावसान मागीर कशें वयता पावसान व्हड्यान वयता आमी पूण व्हडें बी गेलें म्हणून व्हड्या बीन तें गेलें आतां कितें करपाचें फुडें कितें फुड्यान चान्स आमकां कांयच ना आदार म्हणल्यार कांयच ना कसलोच गरजेचो म्हणजे सामको गरजेचो पावस पडलो की आमची भुरगीं बाळां सामकी तळमटा हेवटे तेवटेन तेन्ना बेगीन मातसो तुमी करून दिया आमचो पूल आनी कितें तुमी फुडें व्हरून करतात न्हू आतां तेकले न्हू येयले आतां आनी फाटीं सरो नाका बेगीन जावं न्ही पावसा पयलीं आमकां करून दिया हे आतां खूब तेंप जालो 7 म्हयने जाले पाटी बसयल्ल्या कोणूच येवना पूण तरी पूण आतां काम जालें नरेन हो आमगेलो सावयकार नरेन सावयकार तेंच्या हातीन हे आमदार बी सगळ्या तेंच्या हातीन काम हे हातभार लागलो काम जालें हें जाता तितलें बेगीन जावचें येणाऱ्या पावसा पयलीं तरी हें काम पुलाचें बेगीन जावचें आनी ज्या माड्या वयल्यान सर्कस करची पडटा जावं व्हडे घेवन तांकां ती वाट ही पलतड मारची पडटा ती तरी येणाऱ्या पावसा पयलीं ह्या पूल जाल्ल्या कारणान आमकां बरे भशेन वचोंक मेळटली अशी तेंच्यांनी अपेक्षा केल्या आनी सरकारा कडेन मागणी केल्या आंबेदुलयच्यान विवेक प्रभू.